This program is sponsored by BPL Happy Little Things. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र आज का दिन हमारे लिए और पूरे देश के लिए एक शुभ दिन हम मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज 71वां भारत दिन है और जिस तरह से गए 7 साल मोदी जी ने
काम करते हुए देश को ऊपर उठाने की जो कोशिश की वो सराहनीय है। हम इसको एक युग पुरुष के रूप में देखते हैं। गए 1.5 साल यहां कोविड पैंडेमिक चला और इस पैंडेमिक में जिस तरह से देश की सेवा उन्होंने रात दिन अपना वक्त देके जिस तरह से की वो अविस्मरणीय है और इस देश के लोग, भारत के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। आज जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, एक एक संकट आ रहा है, एक एक कठिनाई आ रही है, लेकिन उसको संभालते हुए, उसको टक्कर देते हुए हमारे प्रधानमंत्री आज आगे बढ़ रहे हैं। इस 7 साल में जिस तरह से देश का विकास हुआ है, एक अंदाजा कर सकते हैं कि इसी तरह का विकास यदि कहीं सरकारें आई उन्होंने किया होता तो आज भारत एक सभी राष्ट्रों को पीछे ढकल के आगे बढ़ जाता। उनका एक सपना है कि हिंदुस्तान इस दुनिया में सबसे बड़ा देश हो, सबसे अच्छा देश हो, ताकि यहां से हम कुछ पूरे दुनिया को कुछ दे पाए। इस तरह के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हमें मिला, यह हमारा सौभाग्य है। और जिस तरह के विकास की गति उन्होंने बढ़ाई है, देश को पूरे जगत में एक सम्मान देने का काम उन्होंने जो किया है वो अविस्मरणीय है। इस तरह का प्रधानमंत्री इस देश को मिला है और आगे जाके भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और देश का विकास इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये प्रार्थना हम भगवान के साथ करते हैं। गोवा को जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, विकास के बारे में हो, बाकी सभी बारे में हो, जब हम जो कुछ मांगते हैं वो उनसे निश्चित तौर से हमें देते हैं। एक गोवा के मुख्यमंत्री की भावना ही अलग है और इसी का फायदा हम लोगों को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसी तरह उनका वरदस्त हमारे ऊपर रहे। पूरा देश, पूरे देश विदेश के लोगों को अपने साथ लेने का काम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अच्छी तरह से उनका हेल्थ दे ताकि वो देश की सेवा अच्छी तरह से कर सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचो आज वाडदिवस समेस्त गोंयकारांच्या वतीन, गोंय सरकारच्या वतीन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां वाडदिवसाच्यो उणीत परबीं हांव मागतां की देवा लागीं की ह्या भारत मातेची सेवा करपा खातीर आनी परत एकदां म्हणजे नेशन फर्स्ट आनी हो देश सर्वप्रथम ह्या तत्वाचेर, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी भोवमानीस आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां देशाचें नेतृत्व करपा खातीर आनी हो देश विश्वगुरू करपा खातीर सातत्यान देव तांकां बरें आरोग्य दिवं हें तांच्या लागीं मागता। सातत्यान आमी पळयता की 2014 पासून आतां पर्यंत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पंतप्रधानाची सुत्रां हातान घेतल्या तेन्नाच्यान गोंयच्या विकासाच्या बाबतींत
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत वेगवेगळे प्रोजेक्ट सातत्यात गोंयांत जायत आयिल्ले आसा. मागीर जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना नॅशनल हायवे आसतलो, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे, मांडवीचेर जावपी तिसरो पूल, जुवारीचेर जावपी दुसरो पूल किंवा काणकोणा मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो. वास्को हांगासर जावपी आमी पळयता की NH हायवे जो सडा जंक्शन जॉयन करता आमच्या MPT खातीर हो जावपी पुराय प्रोजेक्ट आसतलो किंवा त्याच बरोबर म्हणजे ढवळी सांगून हांगा जावपी खांडेपार न्हंयचेर जावपी तिसरो पूल आसतो. अशे विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, त्याच बरोबर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर जावपी दुसरो प्रोजेक्ट, टुरिजमच्या बाबतीत आशिल्ले वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे टुरिस्टीक डेव्हलपमेंट स्टेटीत आयज पर्यंत जाता. आग्वाद झेल आसतली किंवा त्याच बरोबर आमचे टुरिस्टीक भवन जे पाट्याचेर जाता ह्या सारकिलो प्रोजेक्ट आसतलो. हाज्या व्यतिरिक्त आमी गोंयांत बांदलेले वेगवेगळे इनडोर आनी आउटडोर स्टेडियम तो नॅशनल गेम्सच्या निमित्तान बांदलेले हो असो 250 कोटीच्या पेक्षा वयर हे बांदलेले प्रोजेक्ट आसतले. आनी हे सगळें करता आसतना ह्या पॅन्डमिकांत सुद्दां ज्या पद्दतीत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें किंवा आमकां PAC प्लांट किंवा LMO टँक ज्या पद्दतीत 6 आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा करपाक शकले, त्या बद्दल हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय नरेंद्र मोदीजी हांचो खूब खूब उपकारी आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकयल 50च्या पेक्षा चड येवजण्यो आमी लोकां मदीं पावपाक शकले. निश्चितच म्हाका दिसता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जाल्या उपरांत गोंयाक एक नवी उभारी येवपाक लागल्या. खऱ्या अर्थात गोंयांतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी करपाक शकले. आज तेंच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो प्रोजेक्ट हो सुरू करपाक शकले. लाटंबारसेच्या पंचायतींतल्यान हो प्रोजेक्ट आमी आयज सुरू केलो. तेजेरूच फुडें वचून आमी अंत्योदय तत्वाचेर म्हणटा आसतना आमी आयज फिजिकली डिजेबल्ड लोकां खातीर चेअर्स डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकले. थोड्या दिसा पयलीं आमी गोंयांतल्या सगळ्या फिजिकली डिजेबल्डा खातीर म्हणजे सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाज्या वतीन 100% लोकां खातीर डिजेबिलिटी जे आसा वेगवेगळे इक्विपमेंट दिवपाचो कार्यक्रम परत एकदां ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी करतले. आयचे वॅक्सिनेशनचो टार्गेट आमी 25,000चो टार्गेट आसा. गोंयांतलो उत्साह जर पळयत जाल्यार निश्चितच होय टार्गेट आमी पुराय करतले. हांव त्या खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचो आज वाडदिवस. ह्या निमित्तान हांव तांकां शुभेच्छा दितां. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून 2014 सालान तांच्यांनी पंतप्रधान जाले आनी त्या नंतर एक ह्या देशाक बरी दिशा दिवपाचें डेव्हलपमेंटाचो विशय आसत किंवा बाकीच्या म्हळ्यार ते मेन हेतू जो आशिल्लो सकयल्या मनशा पर्यंत पावपाचो, त्या मनशा पर्यंत सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो आसा त्यो पावपाक जाय हो जो उद्देश धरून ह्या देशा भितर केल्लें काम जें आसा तें काम तांच्यांनी बऱ्या तरेन केल्लें आसा. बरेचशे विशय जे आसले की केन्नाच कोणें चिंतूं नाशिल्ले की हे विशय सुटपाक शकतात अशे वेगवेगळे विशय. जम्मू काश्मीरचो 317वें कलमचो विशय आसत, मागीर त्या नंतर ट्रिपल तलाक सारकेलो विशय आसत, राम मंदीर सारको विशय आसत, सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट आसतले. असले कितले तरी विशय हे तांच्यांनी आपल्या कारकिर्दी भितर सोडयल्ले आसात आनी एक देशाक एक नवी दिशा कोविडच्या महामारीच्या वेळाचेर ज्या तरेन तांच्यांनी ह्या देशाच्या हाच्या भितर लोकांच्या आरोग्याच्या काळजीच्या संदर्भांतूच सगळी सेवा उपलब्ध करून दिवपाचो विशय आसत किंवा ताका लागणारें जें वॅक्सीन आसा हें वॅक्सीन उपलब्ध करून दिवपाचें स्वताच्या बऱ्याचशा हाच्या पयलीं आमी पळयल्लें. हाच्या पयलीं ज्या वेळाचेर महामारी येताल्यो त्या वेळाचेर भायल्या देशांत ताका वखद जें आसा वॅक्सीन जें आसा तें भायर जातालें आनी मागीर इंडियेक येतालें. पयल्या वेळाचेर
ह्या देशा भितर वॅक्सीन तयार जालें, कोविशिल्ड आसत, कोवॅक्सीन आसत आनी मागीर तें भायल्या देशांकूय दिवप केलें. आज करोडांनी लोकांनी वॅक्सिनेशन हें देशा भितर पूर्ण केल्लें आसा. गोंया भितर सुद्दां आमचो पयलो डोस जो आसा तो 100% पूर्ण जाल्लो आसा. गोंयभर सुद्दां मोठ्या प्रमाणान एडिशनल सेंटरां जीं आसात सरकारान वॅक्सिनेशनाची ती उपलब्ध केल्लीं आसात, जेणे करून मॅक्झिमम लोक जे आसात ते वॅक्सीन घेवपाक शकतले. आनी ताका लागून एक बऱ्या तरेचें गोंयभर देशभरा भितर तांचो वाडदिवस मनयता आसतना आमी सेवा व समर्पण हें कॅम्पेन जें आसा ही सबंद देशभर आमी करतात. गोंयांत सुद्दां 17 म्हणल्यार आज ते 7 ऑक्टोबर पर्यंत वेगवेगळे सोशल हें जें आसा, मागीर ताच्या भितर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतले, हेल्थ फ्री चॅकअप कॅम्प आसतले, तलाव क्लिननेस आसूं शकता, मागीर आमचे स्वच्छता मोहीम आसत, प्लास्टीक हटाव मोहीम आसत, अश्यो कितले तरी कार्यक्रम, ट्री प्लांटेशन आसत, अश्यो कितले तरी कार्यक्रम हे आमी ह्या निमित्तान आयोजीत केल्ले आसा. हांव परत एकदां तांकां वाडदिवसाच्या निमित्तान शुभेच्छा दितां आनी तांच्या हातून आनी मोठ्या प्रमाणान ह्या देशाची सेवा जी आसा ती जावची अशें देवा कडेन मागतां. नरेंद्र मोदीजींच्या कारकिर्दी भितर पंतप्रधान म्हणून जातकच पयल्या वेळाचेर ह्या देशा भितर डायरेक्ट ट्रान्सफर जी आसा, सबसिडी ट्रान्सफर खंयच्या स्किमी जी आसत जाल्यार ती तेंच्याच 2014 नंतरच ह्या देशा भितर लागू केली गेली, जेणे करून एखाद्याक जर एखादी स्कीम जी आसा त्या स्किमीचे पयशे मेळोवपाक जे त्रास पडटाले ते त्रास न पडटा इमिजिएटली तांच्या अकावंटाक डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर सिस्टम ही तांच्याच कारकिर्दीन सुरू जाली. हें आमी पळयता आसतना पळयलें की हाच्या पयलीं देशभरा भितर बरेचशे अशे कांय गांव आसले की ज्या गांवांतल्या गरीब लोकां पर्यंत गॅस कनेक्शन हें केन्नाच पावूना. पण तेंच्यांनी एक अपील केलें ह्या देशांतल्या श्रीमंत लोकांक की तुमी आपापलें गॅस कनेक्शन जें आसा तें सरेंडर करात, जेणे करून सबसिडायज जें कनेक्शन आसा तें गरीब मनशाक दिवपाक शकतलो. तेंच्यांनी मारलेलो उलो ह्या देशांतल्या नागरिकांनी एक्सेप्ट केलो आनी बहुसंख्य बरेच करोडांनी लोकांनी गॅस कनेक्शन सरेंडर केलें. आनी जें गॅस कनेक्शन सरेंडर केल्लें आसा तें संपूर्ण गॅस कनेक्शनाचें तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब मनशाक दिवपाचें काम तेंच्या कारकिर्दीन केलें. आमी पळयताले की ओपन म्हळ्यार भायर बरेचशे अशे गांव आसले की ज्या गांवां भितर घरांच्या लोकांचे टॉयलेट नासताले, पण तेंच्या कारकिर्दीन स्वच्छता अभियान हाच्या माध्यमांतल्यान हजारोनी अशे बरेचशे स्टेटी आसत, बरेचशे गांव आसात, त्या गांवां भितर फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट कन्स्ट्रक्शन करून दिवपाचो विशय आसा तो तेंच्याच कारकिर्दीन सुरू केलो गेलो. स्वच्छता मोहीम जी आसा ही पयलेंच तेंच्यान सांगतकच देशभरा भितर एक बऱ्या तरेचो अभिनव कार्यक्रम स्वच्छता अभियान हें सुरू जाल्या नंतर आज आमी पळयतात ताची भुरगीं जीं आसा तेंच्या मनार आज परिणाम जाल्लो आसा. आनी एखादें भुरगें जें आज आसा तीं भुरगीं इतलो केअर घेतात क्लिननेसाच्या संदर्भात. एखादी चॉकलेट जर खाल्ली आसत जाल्यार ती गाडयेन आपल्या दवरतात नाल्यार बॉल्सान दवरतात आनी घरा येतकच डस्टबिनान घालतात. आनी त्या मुळे कितल्या तरेचो परिणाम हो युथांचेर जाल्लो आसा. आमकां खबर आसा की सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट ह्या एक्टाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी जे लोक आमचें पार्टिशन ज्या वेळाचेर जालें त्या वेळाचेर जे लोकांनी पाकिस्तान, बांगलादेश ह्या देशा भितर जे गेल्ले, अफगानिस्तान, तेंचेर थंय अन्याय जातालो आनी त्या थंयच्यान म्हळ्यार हिंदू, क्रिश्चन, पारसी, सीख हे त्या हातून हें आशिल्ले मायनॉरिटी आशिल्ले, पण तेंचेर थंय अन्याय जातालो, कांय लोकांक मारताले आनी म्हणून ते पळून येवन ह्या देशा भितर आश्रय घेवन राविल्ले. पण ताका लागून तांकां एक त्या हातूंतल्यान हे गोंय देशांत रावताले ते, पण तांकां कसलोच अधिकार नासलो. तांकां अधिकार दिवपाचें काम हें ह्याच सरकारान नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जें बील पास केलें सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हें पास केल्या नंतर ताचो खऱ्या अर्थान ताचो फायदो जो आसा हो तांकां मेळिल्लो आसा. जर तरेन हांवें म्हणलें की 317वें कलम जम्मू काश्मीराच्या संदर्भान 317वें कलम जें आसा हें आसलें तें रद्द केलें गेलें आनी जम्मू काश्मीर आनी लडाख अश्यो 2 युनियन टेरिटरीज केल्यो. आनी ह्या देशा भितर जो कायदो आसा तोच कायदो त्या युनियन टेरिटरीजा भितर लागू करपाचें काम सुद्दां ह्याच सरकारान नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी ताका लागून संपूर्ण तेंच्यांनी आमी पळयलें की 2001 ह्या वर्सा ते आपलो गुजरातचे मुख्यमंत्री जाले आनी 2014 ह्या वेळाचेर ते देशाचे पंतप्रधान जाले. म्हळ्यार पयलींच डायरेक्ट मुख्यमंत्री आनी डायरेक्ट पंतप्रधान अजून त्या तरेन तांच्यांनी गुजरातचें इनिशियली सुरवातीक गुजरातचें काम केलें आनी त्या नंतर देशभरा भितर ज्या तरेन तांच्यांनी ह्या देशाचें विकास आसत,
वेगवेगळ्यो माध्यमांतल्यान अंत्योदय आमची जी तत्व आसा भारतीय जनता पार्टीचें की शेवटच्या मनशा पर्यंत एखादी योजना पावपाक जाय तो विशय आसत हो सुरळीतपणे वेवस्थीतपणे लोकांक पावोवपाचें काम आमचे पंतप्रधान केल्लें आसा. GST सारकिले गुड्स एंड सर्वीस टॅक्स एक नेशन एक टॅक्स आसूं जाय त्या हिशोबान तेंच्यांनी केल्लें आसा. वन रेशन वन नेशन वन रेशन म्हणजे रेशनाक लागून ज्या वेळार तेंच्या लक्षांत आयलें की कोवीड महामारी वेळाचेर जे लोक डे टू डे बेजीस काम करताले आनी पोट भरताले हे तेंच्या लक्षांत आयलें की कोविडाक लागून तेंचें डे टू डे बेजीस काम हें बंद जाल्लें आसा. ते उपाशी उरूं जायना म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही तांच्यांनी ह्या देशा भितर लागू केली. 80 कोटी लोकांक ती योजना मेळटा आनी फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो तांदूळ किंवा 5 किलो रायस हे गंव हें दिवपाचें काम ते अजुनूय चालू आसा. नोव्हेंबर पर्यंत चालू उरतलें आनी ताका लागून तांकां लक्षांत आयलें की लेबर जे लोक क्लास लोक आसात हे एखाद्या वेळार एक स्टेट सोडून दुसऱ्या स्टेटीन काम करपाक वतात तेन्ना तांकां रेशन मेळपाक अडचण जाता. ट्रान्सफरूय रेशन जायना आनी ताका लागून वन रेशन वन नेशन वन रेशन हो कॉन्सेप्ट सुद्दां तेंच्यांनीच ह्या देशा भितर लागू केलो गेलो. किसान आसतले तांकां किसानांक ट्रान्सफर पयशे जे आसात तो विशय आसतलो. किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें. अश्यो कितले तरी विशय जे आसात हे तांच्यांनी आपल्या कारकिर्दीन पूर्ण केल्ले आसा. हाच्या व्यतिरिक्त आमी पळयतात की ह्या देशा भितरच आमी एखाद्या फॉरेन देशांत ज्या वेळार वयताले त्या वेळार भारत देश इंडियन म्हटल्या नंतर व्हडली रिस्पेक्ट मेळनासलो. पण 5 वर्साच्या 2014 पासून नंतर ज्या तरेन तांच्यांनी इंटरनॅशनल रिलेशन जे आपले डेव्हलप केलें तातूंतल्यान एक ह्या भारत देशांतल्या नागरिकाक सबंद जगार एक बऱ्या तरेचो रिस्पेक्ट मेळपाक सुरू जाल्लो आसा. आमचे आर्मी नेव्ही एअरफोर्स आसात हे जे वेळाचेर आमी पळयताले की हाच्या पयलीं कोणीय खंयच्याय जे आमचे शत्रू जे आसात ते आमच्या सैनिकांक मारताले पण आमी ते डिसिजन घेनासले. पण तेंच्या हातूंतल्यान ह्या सगळे आर्मी नेव्ही एअरफोर्स हे जे आसात आमचे सैनीक जे आसात तांकां एक रिस्पेक्ट सगळ्या माध्यमांतल्यान मेळपाक लागिल्लो आसा. आनी आमच्या एका जर शत्रू आमच्या सैनिकाक मारलो आसत जाल्यार तेंच्या कंट्रीन वचून मारपाची धमक सुद्दां नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वान दिल्ली आसा. आनी आमी पळयलें कोविडाच्या वेळाचेर ज्या तरेन तांच्यांनी इंटरनॅशनल लेवलचेर विशय हँडल केलो तेंचो एक वाह सबंद जगभर जाली. सुरवातीक ज्या तरेन कारण ही महामारी आयिल्ली त्या वेळाचेर कांयच प्रिपॅरेशन नासलें पूण त्या सुरवातीक लॉकडावन करतकच तेंच्यांनी हे सगळे वेवस्था उबे केल्यो. इतलेंच न्हय तर हाच्या व्यतिरिक्त ताका लागणारे वॅक्सिन जे आसा तें सुद्दां ह्याच नेतृत्वान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वान ह्या देशा भितर हाडलें गेलें. आनी ताका लागून तांच्यांनी बऱ्योचश्यो गोश्टी ज्यो आसात तश्यो ह्या देशा भितर केल्ल्यो आसात. आनी ताका लागून आज संपूर्ण 20 वर्सां तांच्या कारकिर्दीक इलेक्टरल पॉलिटिक्स जें आसा तें तांकां 7 ऑक्टोबराक जाता आनी हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी देवा कडेन मागता की येणाऱ्या बरेच वर्सांनी अशा तरेचें तेंचे कडच्यान बरें कार्य घडत रावचें आनी ताका लागून तांकां बऱ्या तरेचें आरोग्य आनी आयुश्य लाभचें इतलें मागता. थँक्यू. भारत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान समस्त सांगे भाजपा कार्यकर्त्यांतर्फे आम्ही त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतात. गेले 7 वर्सां एक समर्थ देशव्यापी आणि विश्वव्यापी अशें नेतृत्व आमकां मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान एक नव भारत घडटा तें आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणून तांचें अभिनंदन. आमी पळयतात की नरेंद्र मोदींच्या 2014च्या नंतर जेन्ना भारतीय जनता पार्टी कडेन सत्ता आयली आनी तांच्या नेतृत्वा खाली अशी क्रांतिकारी स्टेप्स आनी डिसिजनां जाली तातूंत भितर डिमॉनिटायझेशन आसतलें, वन नेशन वन टॅक्स GST सारखे एक बील आसतलें, ताच्या नंतर राम मंदिरा सारको शेकडो वर्षे प्रलंबीत आशिल्लो जटील प्रश्न आसूं दी किंवा ट्रिपल तलाक आसूं दी असे अनेक निर्णय ज्या निर्णयांतल्यान त्यांचे समर्थ नेतृत्व जगा मुखार आयलें आणि विश्वव्यापी नेतृत्व आयज आमी पळयतात सगळे कडेन
ज्या भारत देशाक जाणी सन्मान मिळवून दिलो आणि भारत देश एका उंचेल्या पावण्याचेर व्हेलो आणि तांच्या नेतृत्वा सकयल आमी सुपर पॉवर म्हणून पळयले वतात. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक आमी ह्या वेळार शुभेच्छा दिता आणि तुमची अखंडित सेवा आणि देशाक वयर व्हरपाचे देशाक सन्मान दिवपाचे कार्य आमकां सगळ्यांक प्रेरीत करता. तसेच आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांतले आर्टिकल 370 आणि 35 हे काढून सगळ्या देशाक एक समान कायद्याच्या अंतर्गत हाडून एक व्हडले कर्तृत्व तांणी केल्ले आसा. This program was sponsored by BPL. Happy Little Things.